जो मेरेन पारंपारीक रेंव वेवसाय सुरू जायना तो मेरेन आमी पत्रादेवी चेक नाक्याचेरूच रावन भायल्या राज्यांतल्यान येवपी रेवेचे ट्रक आडयतले अशी शिटकावणी पेडणेच्या रेंव वेवसायिकांनी दिल्या। फक्त आजच्याच दिसा न्हय जाल्यार दर दिसा रेवेचे ट्रक आडयतले अशेंय तांचें म्हणणें। देवीर हांगासर सगळे गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान रेंवकार हांगासर येयल्ले आसा आनी ते येयल्ले आसा की आमच्या सगळ्या आमी हांगासर पळयतात, आमी पत्रादीर आमी तोरशां घातल्या कारणान आमकां कळटा की हांगासून खुबशे ट्रक विना परवाना म्हणजे पास नासतना सर्रास वयता आनी एकी कडेन आमची जवळ जवळ एक म्हयनो रेंव आमची इल्लिगल आसल्या कारणान लिगलायज जावंक नासल्या कारणान बंद आहा आनी महाराष्ट्रासून इल्लिगल अशे 150 ते 200 ट्रक ह्या सायटीन अशे वयता ते पळोवपाक आमचे सगळे महाराष्ट्राचे ट्रक वयता काय गोंयचे वयता आनी ट्रक रेंव हाडटा? आतां ट्रक गोंयचे काय भायले? ना, सगळे महाराष्ट्राचे चडशे गोंयचे वचनात रेंव हाडपाक। रेंव आमकां तर आतां ह्या 2-3 दिसान आमी पळयता की आमी गोंयचो ट्रक पळोवंक ना। हे सगळे आमी सगळ्यांनी केल्ले पूण आयज ते गव्हर्मेंट आमचे ते मानून घेयना, आमकां इल्लिगल ठरयल्ले। आमी काय इल्लिगल न्हू, थोडे आमकां माफिया म्हणटा, माफिया हे ते गव्हर्मेंटान केल्ले आमकां आसा। आमकां लिगल करून दिया, आमचे कडल्यान पयशे वसूल करा, सगळे रेडी आसा आमी पयशे करपाक दिवपाक। आता तुमकां ट्रक मेळ्ळे येवपाचे भायले महाराष्ट्रांतले येताले? आमी हांगा येयल्ले आसा, आमी सदांच हांगा आसतले आतां, आमी टिमी केल्ली आसा, आमी हांगाचे सगळे पार्टाचे मेंबर्स आहा, सगळ्यांनी अशें आयज दिसून येयलें की थोडे दोडा मार्गा वयल्यान गेले म्हणून, थोडे आनी खंयच्यान गेले म्हणून आमकां आत्तां न्यूज येयल्ली आसा केरी, ते केरी। सो अशें घडटा।